आयज आमच्या पोडवाळे गांवांत सावळो आगरवाडेकराच्या घरात एक पिपळ आनी वड मिक्स आनी एक झाड आसलें. ते झाड कंप्लीट उमटून त्यांच्या घराचेर पडला फाटल्या. आनी फाटली त्यांची जो बाथरूम आनी किचन रूम आनी रूम आनी एक आहा पळय कंप्लीट मोडून पडला. आमी पंचायतीन अर्ज घालता की बाबा अशी झाडां जी घरादेगेक आसता ती कातरपाक जाय म्हणून. आयज जी लुकसाण जाला पळय ताका ती भरपूर जाल्लेली आहा, तरी बरी मनुश्य हानी जावंक ना. तेन्ना सरकारान किंवा सरपंचान हेजेर लक्ष घालून आनीकूय हांगर अशी झाडां आहा जी हेच्याच घराक तेकून झाडां आहा ती लोकांक कडसून येता की ती झाडां मारची म्हणून. पूण फुडें सरपाक कोण नासता. तेन्ना अशे अपघात घडटा पळय ते टाळच्या खातीर पंचायतीन हेजेर इनिशिएटीव घेवन ती झाडां बेगीनच्या बेगीन कातरपाची. कित्याक हेज्या पयलीं सुद्दां पंच सदस्य ह्या नात्यान हांवें अर्ज दिल्ले आसा आनी तेजेर मिटिंगेन गुलाब जाला. पूण जेन्ना अशी हकिकत घडासर रावले जाल्यार ती सारकें न्हू. तेन्ना हेजेर सरकारानूय खंय तरी लक्ष घालून ही झाडां कातरपाक आमकां अनुमोदन दिवचें किंवा जे कितें पयशे धाडटा पंचायती तो एमावंट कमी प्रमाण आसता म्हणून आमी पंचायत इनिशिएटीव घेवंक सोदिना. पूण आतां ही लुकसाण जाला पळय ती कशी भरून येतली. तेन्ना पंच ह्या नात्यान हांव सांगूंक सोदता की सरपंचान आमच्या हल्दोना पंचायतीन जितली रिक्स आहा किंवा जी झाडां डेंजरस पोजिशन आहा ती बेगीनच्या बेगीन कातरपाक डिसिजन घेवचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.